गोंयभर बकरी ईद व्हडा दबाजान आनी भक्तिभावान मनयली। इस्लामीक कॅलेंडराच्या निमण्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा मुस्लीम बकरी ईद मनयतात। गोंयभरच्या मुसलमानांनी ईदा निमतान सकाळी नमाज पडली, उपरांत एकामेकांक परबी दिली। भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघाची विभागीय परिषद मडगांवां चालू आसा। ह्या परिषदेत एफसीआयचे कर्मचारी आनी हेर साबार प्रस्नांचेर भासाभास जातली। सरकारान कर्मचारी कमी केल्ल्यान कर्मचाऱ्यांचें काम चौपटीन वाडलां अशें युनियन फुडाऱ्यांचें म्हणणें आसा। Gujarat, Maharashtra, Chhattisgarh, MP and this Goa all are participating. It is a delegated session. ये delegates आए हैं यहाँ पर. They will elect the new zonal committee. और इस जोनल कमेटी में इलेक्शन ही नहीं होगा, दूसरे भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं और डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेन प्रॉब्लम कंसर्निंग टू द एम्प्लॉइज एंड कंसर्निंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एफसीआई बढ़े, एम्प्लॉइज और ज़्यादा रिक्रूट हों बिकॉज देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉइज इन एफसीआई। कभी हमारी सेंक्शन स्ट्रेंथ 73,000 होती थी, आज घट करके वो 36,000 हो गई और इन पोजीशन कुल 30,000 है। इन पोजीशन बहुत कम, इसलिए एक एक आदमी को 4 गुना वर्कलोड डाल दिया गया। वो हमारे इशू हैं, पेंशन है वो इशू है, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम हमारा इशू है आज का डिस्कशन का, साथ में कैरियर प्रोग्रेशन, टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी बने, जिससे कि एक पर्सनल पॉलिसी अच्छी हो, ट्रांसफर पॉलिसी अच्छी बने, जिससे कि अननेसेसरी लोगों को घर से बेघर ना किया जाए। भंडारी समाजाचो अध्यक्ष अनिल होबळे आनी हेर वांगड्यांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली। ओबीसी खातीर 27% आरक्षण दवरचें अशी मागणी तांणी केली। तशेंच समाजा खातीर एक हॉल बांदपा खातीर जमीन दिवपाची मागणी मुख्यमंत्र्या कडेन केली। भंडारी समाजाच्या दोनूय गटां मदले मतभेद मिटयतलो अशें पर्रीकारान म्हळां। सीएमान आमकां आश्वासन दिलां की आमकां जे ओबीसी खातीर 27% आरक्षण जावपाक जाय तें आरक्षण आपूण इमिजिएटली करतलो म्हणून। तो आरक्षणाक सर्वे जावपाक म्हणटालो, म्हूण आमी म्हणलें सर्वेची गरज ना। एक सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट जाल्लो आसा की सर्वेची गरज ना म्हणून, आनी ती सर्वे आपची हे ऑर्डर जी जाल्या ती आपणाक दाखय म्हणून सांगलें। आपूण इमिजिएटली तुमकां 27% जे रिजर्वेशन आहा ते ओबीसी खातीर आपूण दितलो म्हणून सीएमान आमकां आश्वासन दिलां। आजून पासून आमकां हॉल मेळोंक ना, आमकां एक वास्तू ना, ताका लागून आमी सीएमा कडेन जागो मागला। सीएमान तत्वता मान्य केला आनी आमकां तेचो आमचो जो 114 सर्वेचो नंबर दिवपाक लायला, तो नंबर दिल्या नंतर आपूण ताबडतोब तेचेर विचार करता अशें म्हणून सांगलां। आनी दुसरी गजाल, आमच्या भितर एक डिस्प्यूट आहा, तुमी जाणा आसतले, पूण तेंय सीएमान आपूण स्वता फुडाकार घेवन तो आमचे भितर सॉल्व करतलो, आमचो समेट घडयतलो, हें सीएमान आपण इनिशिएटीव घेतला। 4 तारखेर आमचो परती आम सभा आहा, त्या आम सभेक सगळ्या गोंयच्या लोकांनी येवचें। हरवळ्या आमच्या दुर्गेश्वराचें देवूळ आहा, थंयसर आमी सकाळी 10 वरांचेर आम सभा आपयल्या। आतां घेवया एक विसव।